Yes. About a month ago, we took a decision to join the TMC. And when I took this decision, a lot of my close friends, my dear, near supporters, मुंगेले मुझ बरो भोंवता ही थे, मुंगे फॅमिली, माय फॅन फॉलोइंग, आणि कोणा कॉन्फिडन्स थोड्या जाणां कॉन्फिडन्स घेन due to different conditions, I took a decision, we took a decision to join the Trinamool Congress. When I took this decision, I hurt a lot of people. I hurt my friends, I hurt my well-wishers, I hurt my family, I hurt my close friends. Without even a word, my constituents, my strong supporters, they hurt zale. I took this decision, we took this decision in the interest of my people, because I was promised a new dawn. I thought there would be a lot of changes in the system, because we always look up to changes in the system. I'm सदा लोका पासत झगडले, I'm सदा लोका की इश्यू घेन असेंब्ली झगडले, आम्ही असेंब्ली काम केला, कोणाच्यान कितें उलोवं, कोणाच्यान काय प्रूफ करूं जायना आमचेर. आमी जेन्ना झगडले, आमी काडीज आनी मोहन घेवन झगडले. तोरेसो आमी डिसिजन घेयलें, म्हाका दिसोलें हांवें बरें डिसिजन घेयलो, एक इंट्रस्ट ऑफ माय पिपल, मुगे लोकां लागून इतलें बरें जातो म्हणून, मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी जावं गोंयचे पासत. हें डिसिजन घेयलें आनी तोरी आसतना इतू म्हाका बॅकलॅश आसतना, इतू म्हाका द वे आय डीड इट, म्हाका इतू बॅकलॅश तोरी आसतना आय टूक अ डिसिजन. मुगे स्ट्रॉंग सपोर्टरांनी मुजे बरोबर रावले, म्हाका सपोर्ट दिलो. आमी गेले मुखार वयता आसतना आमकां म्हणूंक लागले लोक जायत जाण भोंवता आसतना, अरे तुम्ही बायल पार्टी कितें हाडटाय, तुम्ही वोट कितें स्प्लिट कोत्ताय, हो तुम्ही दुसऱ्या फायद कोण दितले, हें तुम्ही कित्याक कोत्ताय. सो म्हाका दिसोलें आमी सदां ग्रावंडार भोंवपी मनीस, आमी लोकांगे पाल्स घेवपी मनीस, आमी लोकां बरोबर रावपी मनीस, लोकांगे एक सामान्य मनशा बरोबर हात बोट तेंगे जिवितांत घालपी मनीस. म्हाका खंय तर दिसोलें दॅट आय हॅव टू रिथिंक. काल मागीर आज ओपिनियन पोल डे बरो दिसाक जायत जाण मुगे सपोर्टर येयले, जे सपोर्टर मुजे बरोबर तीक एन तीन रावले, येयली मुजे बोले आनी म्हाका म्हणूंक लागले तूं हें डिसिजन पड घेयलां तें तूं रिथिंक कर, आनी खंय तरी तुवें काँग्रेस पार्टी कडेन पत्ते वचपा जाय म्हणूंक लागले. हांवें काय म्हणून हांवें आयकिल्लें तें गेलें. आनी स्टेप नंबर 1 म्हणटे पयस सद्या बिफोर आय से एनीथिंग, when I hurt a lot of people due to my decision, which was due to wrong judgment, ओ दोर मुगे मिस्टेक जाल्या, हांव सॉरी म्हणटा मुगे सगळ्या लोकांक. जे लोकांनी मुझे एक ट्रस्ट दवरलेलो, हांव कारजांतल्यान सॉरी म्हणटा, जे लोकांनी मुझे एक ट्रस्ट दवरलेलो, जो मुझे एक तेणी विश्वास दवरलेलो, खंय तरी तेंकां हर्ट केलें. हांवें सगळें सांगूं मेळना म्हाका, पूण थोड्या जाणां हांवें सांगिल्लें हांव सॉरी म्हणटा. जे मुगे सगळे स्ट्रॉंग सपोर्टर्स आहाय तेंकां कुडतरी कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या, प्लस मुगे क्लोज फ्रेंड्स मुजे बरोबर बरो भोंवताले तेंकां देखून थोड्यांक सांगून हांवें. मुगे फॅमिली मेंबर्स, मुगे इतू फॅन फॉलोइंग, हें डिसिजन पडे हांवें तेंकां पडे हर्ट केलां, तेंकां हांव सॉरी म्हणटा, काळजांतल्यान सॉरी म्हणटा. आनी तेच भाशेन जे हें डिसिजन घेतरीच मुजे बरोबर रावले, इतू हानमाल म्हाका तेंकां हांव एप्रिशिएट करता काळजांतल्यान. पूण हें डिसिजन घेयलो हांवें इन द इंट्रस्ट ऑफ माय पीपल,
म्हाका कितें आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी जावं गोंयकारांक जावं आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांक जावं कितें बरें जाता म्हण बट भितर तरी कळ्ळें म्हाका कितें तें भितर तरी कळ्ळें आनी काल जेन्ना सगळे लोक येयले आनी सगळे म्हणून लागले म्हाका तूं म्हणपाक लागले हें डिसिजन तूं रिथिंक कर For 20 days I went through what I went through, I only know. But I fought. I fought hard. फिर मैं कांग्रेस को अलायंस करिया म्हणपाक लागले जाय तो सांगिल्ले म्हाका प्रॅक्टिकली कांय जायना सो हे सगळे कोण हांव मुगे लोकां सॉरी म्हूण आनी मुगे जे मनशांनी म्हाका हात मारला तांकां एप्रिशिएट करून काळजांतल्यान आय कॅनॉट फॉरगेट ऑल दीस थिंग्स इट इज नॉट सो इजी टू गेट सो मच ऑफ सपोर्ट I am grateful to them and therefore yesterday we took a decision to resign from the Trinamool Congress. I know I have hurt a lot of people by taking a decision and I know I am going to have its repercussions but it is done. आज पासून म्हाका हांवें जेन्ना तो रेजिनाल्ड लागलो पयलो सदां लोकांगे इश्यू घेताले लोकांगे इश्यू घेताले लोकांगे आमी इश्यू मांडटाले असेंब्ली भायर तोच म्हाका परतून जावपा जाय I want to be the same person who people had faith, people had so much trust that I will take up issues. I will fight more for my people of Goa. He decision घेयला so आमगे लोकांक बरोबर हे डिसिजन घेयला in the interest of आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी एंड गोंयकारांक आज गोंयकार चोयता एक बरो गव्हर्मेंट 2022 हो गव्हर्मेंट म्हाका येयलो जायो I am ready for anything. Even if you remember, I told when I joined the TMC, I said we are ready for anything. Again, I am saying, गोंयांत एक 2022 बरो गव्हर्मेंट जायो लोकां जाय तो. Nobody matters here. Goa matters. Every constituency, my constituency, the highest matter that people have to at the end receive some justice for their for their dreams and aspirations. जेन्ना हांवें भोंवता तेन्ना आनीक वस्त लोक म्हणपाक लागले की तुमी ह्यो भायल पार्टी कितें हाडटाय काय म्हूण तुमी कितें आनी हें काम करताय काय म्हूण कित्याक वोट स्प्लीट करताय काय म्हूण तेन्ना I also felt that हे पाप मुझे नाका रेजिनाल्डो आहलो म्हूण हें करपाक आनी हें डिसिजन आज पर्यंत हे डिसिजन हांवें घेयलां तें हांवें लोकां लागून घेयलां आनी हें डिसिजन मुखार पासून लोक सांगत तें करपाचें लोकां भायर आनी वचप ना कित्याक हांव सदां डिसिजन घेतालो हांवें पयलीं सदां डिसिजन घेयलें लोकां जाय ती डिसिजन घेयलें आनी मुगे मागणें लोकांक हांवें जाणा हांवें कोणाक हर्ट केलां हांवें जाणा I felt the feeling that I got when I visited the constituency and visited people. My own friends started despising me. My own friends started telling me I'm not going to talk to you even. So all these things made me take this decision, and I will stick to whatever decision my people have told me. My people have told me to see that I join the Congress party. I will listen to my people. My people come first, and there is nothing beyond my people at this point of time. And this is the thickest, this is my general lok mujwar itu ubrawlay. I cannot go against the wishes of the people, and we have taken this decision. किती काँग्रेसांतून रिटर्न जालो की तूं सफोकेट जाता भितर फक्त काँग्रेसान कित्याक लागून मायकल बी आयले म्हणून सी तेन्ना म्हाका दिसलोलें की आमी कितें तरी बरें करपा जाय म्हणून आनी तेन्ना तें डिसिजन घेयलोलें
आनी हांवें म्हणटे भाशेन वी टूक दॅट डिसिजन टू फॉर अ बेटर डॉन फॉर अ बेटर दीस बट भितर तरी कळ्ळें आनी लोक उलयता तें इम्पॉर्टंट आहा आमी लिडर कितें करता तें इम्पॉर्टंट ना आमी पळय लोक कितें करता तें इम्पॉर्टंट आहा म्हूण तेका लागून हें डिसिजन घेयलें आनी हांवें चड कोणाक क्रिटिसायज करूं ना I criticize only few issues. कोणाक क्रिटिसायज करूं ना सो मुगे मागणें आहा की that we have to take this decision in the interest of my people and my state आनी जे लोकां जाय तें करपाक मुखार सरपाकू पडटलें कित्याक भोंवता आसतना तें कितें जालें लास्ट टायम पड डिसिजन घेयलो हांवें तें वी डी नॉट टेक एवरीबडी इन टू कन्सिडरेशन द सर्कमस्टन्सीस वॉट हॅपन they know and I know so all those things have boiled down to this situation काँग्रेसी कडेन उलोवप जालो आसा तुगेलें जालें उलोवप बी जालें काँग्रेसाचें दे आर रेडी टू टेक यू see I have just told you my people have told me to join the Congress so I am on that decision so I am not going to say anything more but I कितें उलयलां मेळ्ळा लिडरांक no Michael has made a tweet and Michael has said you join the Congress party for the betterment so beyond that I don't want to say anything I will listen to my people is fine but Congress should be ready to take any decision Michael is a newbie, right? Michael is a new in party the same Congress त्या काँग्रेसीने तुजी थिंग मिटींग घेवन तुका फोटींग आनी येतें म्हणलां So do you think Congress will gulp that down entire speech what they have criticized you in your own village Kotori? See, we will see what decision they take, but it is a decision which will be in the interest of Goa, whatever it is. So I have taken a decision. Taking my people into confidence and my people have told me to go to the Congress party so I will talk to them and see that I fulfill the aspirations of my that means leader of opposition are estimate केला your registration की state level आचेर आता विषय काय डिसिजन आपण घेवपाना let high command decide म्हणून so तुगेले high command सगळे कोणाक talks करता see at this stage let us not this I am waiting for I see the people have told me to join so I am on that म्हणजे आले तुम्ही आता म्हणले आफ्टर TMC जॉइन झालो का भितर किती जाते कळले पण काय गजाल्यो व्हॉट इज दॅट किती कळले पण भितर गेलो काय What exactly is TMC now? कितें सफोकेशन बी जालें तुका तुका सगळें कळ्ळें आतां. What exactly? What is their role now in Go? see आमी कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी गोंयांत कितें बरें करपाक गेल्ले सो आय एम नॉट सीइंग दॅट हॅपनिंग दॅट सी कितें आसता एक फावट तुवें कितें सांगप आसता न्ही आनी तें जावप 2-3 वस्त आहाय सी स्पीकिंग वन थिंग एंड डुईंग इज अनदर थिंग सो वी वॉन्ट रिजल्ट आमकां जाय लोकांक कितें बरें जालोलें सो तें म्हाका दिसना जालें सो एनीवे आमी लोकांगे डिसिजन मुखार व्हरताय वी आर हियर एंड दे आर सेयिंग दॅट काँग्रेस पार्टी इज द ऑप्शन फॉर गोवा म्हूण एंड दॅट जेन्ना भोंवता आसतना लोकांक सांगलां की तुमकां भायल पार्टी नाकाय तुमी आमगेली पार्टी घेवन रावाय वोट स्प्लीट कोन्न नाकाय स्प्लीट केलें जाल्यार तुमी दुसऱ्या फायद्यातले Reginaldo, by inducting you again in a Congress party, don't you think it is going to backfire Congress party itself? Because Congress already had taken that defector and Goemkarponn, so is it going to affect? Because much is dependent on these things also. See, I will work if the party I join, I will work for the party and I will work sincerely. Let us not dispute that thing.
because I don't want to say anything more, but I am just going by what my people are saying. Have you met any Congress leader after resignation? Contacted them. I told you just, Michael is in. No, not Michael. Have you met? Michael has tweeted. Have you met any Congress leader? Gundu Rao and all. See, I told you that I'm waiting to make my moves. So let us not, I leave it like that. We have taken a decision, and the decision is like this: that people have told me to resign and join the Congress party. No, my question is simple. Have What? you met any Congress leader? Yes or no? I told you that this is our decision. In a day or two, we will give me some time to at least, let some time pass. No. ना तू मेळा काय मेळना. See, मेळपान आणि देखील तू म्हाका प्रेस करता. Let us, have a very conscious eye. I need to explain which I have done this part. TMC किती प्रोग्रेस करतो म्हणून गेलो तो किती केस कोण सुधारता TMC काय गव्हर्नमेंट ना एक MLA असलो चर्चिल तेंगे जालो तो एंटर तोय बी तेन्ना असेंब्ली ऑलमोस्ट काबार जाल्ली. I thought they would TMC have- गव्हर्नमेंट आहा थिंगा बेंगाला भरपूर टाइम लागता घेवपाक. तू म्हणटे का रिप्लाय दिना तेका लागून हांव भायर सरलो. ते कितें जालें सिस्टम पडे आहा तो सिस्टम तेणी प्रॉमिस केलो तो जावना. सी चेंजीस म्हणटे जावपा जाय. चेंजीस जातो म्हूण कॉन्स्टिट्युएन्सी कितें फायद जातो म्हूण गोंयांत कितें फायद जातो म्हूण आमी गेल्ले बट तें दिसना थिंगा. So we have taken a decision. So does that mean TMC is fooling people of Goa by promising them a new dawn? See, let me tell you that people are judges. In my constituency, I felt that the people are not happy with my decision and I have taken a decision. You cannot, people will come to know what is what, and even that systems पडे हाय तो तेंगेलो तो कित तो लोक उलयतलो हांव तेजे उलोवपाक सोदना. But one thing is there. I didn't see what was promised there. That's why, I was expecting a lot of things which I have not seen there. That's why I have, listened to my people. This time the decision is of the people. My constituency. That's it. That means What was the people of promise? Purtari are with Congress. See, people of Purtari are, what they told me is that it is better. My supporters, I was roaming in the constituency. I was roaming with people. हांव वाडवा मोता आसतना मुगे लोकांक घेवन मोता न्ही. आता तेका हय ते TMC म्हणटाय या वी प्रिफर यू. हां, We prefer you on Congress. we prefer you on a Congress party. तूं कित्या हें कोत्ता तूं वोट स्प्लीट कोत्तलो म्हणटाय ते. तेगे ते तो कितें म्हणटाय तूं वोट स्प्लीट करून आनी कोणाक फायद पडटा म्हणटाय ते कोण नाका. We are there with you म्हणटाय ते. We are with you in person for what work you have done in the constituency. They are with you for whatever you have done for so many years. एक सामान्य मनशाक तुवें पळय काम केलां आमी तुजे बाराबर आहाय. But see if you can avoid this thing. And I have to listen to the people. Finally, a leader has to listen to the people. So I listen to the people. And Michael Lopan कितें तुका assurance दिला की that he will help you to rejoin Congress. Rejoin and ticket is the important. see, he has tweeted, and he has also spoken to me to come back to the Congress. Finally, I am a people's friend. I told you, I will do what the people say. Preference of the people is that we join the Congress party. You will contest 2022 election from Very Kurturi. few days. You have to move very fast. Reginaldo, you will contest from 2022. Reginaldo, contest करतलो तू 2022 election. कित्याक? सांग मरे कित्याक? contest करतो का म्हणटा I'm contesting 2022 काँग्रेस ticket. on a Congress ticket. This is my preference, and I am contesting. See, मुगे कितें जाणटो मरे. Let us go by wishes of the people. Whatever my people will tell me, I will do.
And if But Congress tomorrow, will buy the one last question, if tomorrow if you get elected on a Congress ticket and tomorrow BJP forms the government, will you be joining BJP also? दुकान देखो ना दीदी ते किती घुसमट जाल तुका थिंगा रिकॉर्ड करून दवरला ते हे रेजिनाल्ड बाब सगळी क्वेश्चन विचारते म्हाका तुवें आनी खंयची क्वेश्चन विचारपाक दवरलो न्हय तू कितें एशी गुडायली तेशी गुडायली एशी गुडायली तेशी गुडायली तेशी गुडायली तू टीएमसी पण कितें एकूचें आहा मुगेलें आमी लोकांक सांगत तें आमी करपाचें हें मुगे आहा ताम Reginald Babu, whatever कितें TMC कितें जालें don't be तुका? surprised. See, the decision will be with the people. If the people tell me to do something, I will do it. Because heja mukar and you know, I don't want to make any more mistakes. So come what may, my decision will depend entirely on the people. Sarke entirely. You will see it. Because what I went through these days, I know. लोक म्हाका सांगताय बाबा हांव तुजे बरोबर आहा म्हाका तूं जायो असेंब्लीत तूं नाल्यार थिंग जावपा ना कित्याक एकलो मनीस कोण पड थिंग झगडटलो कितें सारकें आहा जाल्यार आनी कितें रॉंग चलत जाल्यार काडपाक कॅपासिटी आहा ती तूं एकल्याक म्हणटाय ते म्हणाय आनी कोणाक कॅपेसिटी आहा म्हण म्हाका एकल्याक आहा म्हणटाय ते बट आय एम नॉट सेयिंग दे आर टॉकिंग फ्रॉम माय कॉन्स्टिट्युएन्सी नॉट सो दे कुडतोरी कॉन्स्टिट्युएन्सी दे आर नॉट टॉकिंग फॉर अदर कॉन्स्टिट्युएन्सी आमगे लोक म्हणटा तूं एक मनशाक कॅपेसिटी आहा म्हणटा सो आय एम एक्झॅक्टली ऑन दॅट टर्म्स and I don't want to deviate, I don't want to say anything more, I don't want to say. And मुगे एक रिक्वेस्ट आहे मातशें मुगे तोंडा मातशें उतर घालना काय प्लीज लोकांक लागून जाता तूं गिरीश अंड तूं बरो हॅप्पी नासलो यू आर कॉन्फिडंट दॅट काँग्रेस विल टेक यू बट समज तेंका घेयना जाल्यार कितें आनंद मरे लेट अस लीव इट आय विल लेट मी